हांव अरविंद भाटीकार. तुमच्यापैकी काही जाणांनी थोड्या वर्तमानपत्रांनी म्हज्या नांवान जो अपील आयला तो वाचला जातलो. सगळे जाण वर्तमानपत्र वाचनात वो वाचपाक वेळ जाता तांकां देखून हो हांवें टीव्ही चॅनलां वरवीं अपील करचो अशी एक सुचोवणी आयली मित्र मंडळी कडल्यान आनी देखून हांव तुमकां हो पर्सनल अपील करता. आमी कांय जाणांनी थारायलें की हे जे भाजप सरकारान जे केंद्र भाजप सरकारान जो सिटीजनशीप अमेंडमेंट एक्ट केला तो भारतीय संविधानाच्या आड गेला आनी ताजे मुळा सकट भारतीय संविधानाचो कॅरेक्टर बदलपाची क्षमता तातूंत आसा. सध्या तातूंत बरयला त्या प्रमाणे हाज्या फुडें भारताची सिटीजनशीप नागरिकता जर कोणाकी जाय जाल्यार ती धर्माच्या आधाराचेर दितले आनी हाज्या पयलीं कितें आशिल्लें धर्म बिर्म पळयनासतना कांय ना ती ऑन मेरिट्स दिताले ना जाल्यार ना हय जाल्यार हय. पूण तशें हाज्या फुडें जावचें ना. ते कितलेय सांगू शहा आनी मोदी कितलेय सांगू जे आदींच नागरीक आसा तांकां हें लागना म्हणून इल्लीगल नागरिकांक लागता म्हणून इमिग्रंट्सांक लागता. पुणून ह्या सरकाराचेर आमचो विश्वास ना. ते आज एक म्हणटा फाल्यां एक म्हणटा आनी खंयचे खंय पावयतले आनी आमच्या देशांत लोकशाय ना करून डिक्टेटरशीप हाडूंक ते पळयतात असो आमचो दृढ समज आसा. आनी डिक्टेटरशीप कोणाची तर एकाच धर्माची आनी दुसऱ्या धर्माचे लोक रावतले जाल्यार ते सेकंड क्लास सिटीजन्स म्हणून हांगा रावतले अशी तजवीज ते करपाक सोदता अशी असो आमचो दृढ समज आसा. देखून हाजेर प्रोटेस्ट मारपाक 18 तारखेक बुधवारा सांजचे 4:30 वरांचेर आझाद मैदानाचेर आमी जमून प्रोटेस्ट मारपाचो ठरयला. हो अपील तुमकां फक्त म्हजे तर्फे वता अशें न्ही, आमच्या खूब जाणां तर्फे वता. म्हजें फक्त नांव आसा कारण वर्तमानपत्रांत खूब जाणांची नांवां घालपाक मेळना. तुमी जाता तितले संख्येन थंय येवचे, सगळे धर्माच्या लोकांनी येवचे, सगळे राजकीय पार्टीच्या लोकांनी येवचे. हांगा एक गोंयचो नागरीक एक भारतीय नागरीक म्हणून तुमी येवचे आनी तुमी प्रोटेस्ट तो मारचो.